येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. फोंडकुल मुक्त गोंय करपाच्या सरकारी घोशणांचो पावस. प्रत्यक्षात पणजे शारांत येतल्यांक रस्त्यांतली फोंडकुलां दितात येवकार. खड्डो मुक्त गोंयांतले विसंगतीचेर गोवा 365चो उजवाड. परतून वाडयले एलपीजी सिलिंडराचे दर. गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन उक्तायलो निशेध. 3 सिलिंडर दिवपाचे बाबतीत यू-टर्न घेतिल्ल्यान काडलो सरकाराचो फोग. भाजपा म्हणटा वेंचणुका खातीर आमी तयार. 5 विरोधी आमदार भाजपाच्या संपर्कात. भाजपा हायकमांडान मनार घेतल्यार आमदारांचो आंकडो वाडून जाव येता 30. गोंयचो प्रभारी सीटी रवीची घोशणा. आनी आतांची कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपान नवी स्ट्रॅटेजी आंखल्या. आनीक 5 विरोधी आमदार भाजपाच्या संपर्कात आसात. भाजपा हायकमांडान ग्रीन सिग्नल दिले जाल्यार ते उडे मारपाचे आसात. तशें जाल्यार भाजपा आमदाराचो आंकडो 30 पावतलो. भाजपाचो गोंय प्रभारी सीटी रवी सांगता. पळयात. 2022 वर्सा जाल्ली राज्य वेंचणुकेत भाजपाक 20 सुवातो मेळपाक यश आयलें. उपरांत मोगोपाचे 2 आमदार आनी 3 अपक्ष आमदार हांचे कडेन इश्टागत करून पक्षान आपलो आंकडो 25 मेरेन व्हेलो. एके पार्टींतल्यान दुसरे पार्टेंत उडी मारपी काँग्रेसीचे आमदार 2017 सावन पळोवपाक मेळटात. जाल्यार 5 विरोधी आमदारांनी भाजपात येवपाची इत्सा दाखयल्या. भाजपाचो गोंयचो प्रभारी सीटी रवीन गौप्य स्फोट केला. आयकत. आपके कांटेक्ट में एमएलए है, उसके बारे में कुछ बताओ. कौन कांटेक्ट में आपके, क्या है? वोट बता सकता है क्या? रणनीति सबके सामने बोल नहीं सकता. लेकिन आपने हिंट तो दिया ना. हाँ, हमारा एमएलए के साथ बहुत एमएलए लोग कांटेक्ट में है. पार्टी के आने के तैयार है. पार्टी कब निर्णय ले लेंगे उस दिन पक्का हो जाएगा. कांग्रेस के एमएलए है वो. किस पार्टी के? कांग्रेस के. बाद में सब भी पता होगा. लोकसभा इलेक्शन के पहले होगा. चिंता मत करो, हम तय करके रखा है. आपके सामने जाहिर हो जाएगा पूरा. 30 ही होंगे और क्या ज्यादा भी हो सकते हैं. 30 या 40 सर. 30 या ज्यादा हो सकते हैं. पूरा आज बोल नहीं सकता. एक दिन आपकी भी पता होगी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. राज्य फोंडकुल मुक्त आसा. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान जाहीर करूनय ही बातमी पोरणी जाल्या. आपल्याच मंत्र्याचो दावो खोडत उपरांत PWDन एक ॲप काडपाचें थारायलें. जातूंत राज्यांतल्या रस्त्यावयल्या फोंडकुलाचे फोटो खंय धाडपाक मेळटले. गांवगिऱ्या वाठार सोडातच, पूण गोंयच्या राजधानीत येतल्यांक बस स्टँडा मुखावयल्या रस्त्यांतले फोंड येवकार दितात. पळयात. राज्याच्या दक्षिण आणि उत्तर भागांक जोडपी पणजेच्या KTC बस स्टँडार आनी ताचे सरभोंवतणी रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. राज्यांतले फोंड दाखोवपा खातीर सरकारान एका ॲपाची म्हायती दिल्या. जाल्यार पणजे KTCच्या प्रवेशदाराचेर रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. ताचेर PWDन कांयच पावलां उबारूंक नात. KTC बस स्टँडा भोंवतणी उक्ते आनी फोंड पडिल्ले रस्ते बेवारस जावन पडल्यात. ह्या रस्त्यांक लागून राज्यांतल्या मुखेल बस टर्मिनसा वयल्यान बशी कशे तरेन भायर काडच्यो पडटात त्यो तुमीच पळयात. आता तुम्ही फुडें पळयात, ही बस पळय हिंगा येता त्यो कश्यो रॉक एंड रोल नाचत नाचत येता पळय त्यो. हे तुम्ही पळयतात पेंजीम बस स्टँडा कडेन आनी ह्या रस्त्याची हालत पळय. जस्ट बिगिनींग, अजून काय मान्सून स्टार्टूच जावंक ना पूण रस्ते फुटपाक स्टार्ट जाले. आनी ह्या खड्ड्यान जर कोणी पडत 2 व्हिलर्स वा तो आनीक उबो जावपाचो ना, तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाक.
पळय सरावंडींग आउटसायड द बस स्टँड स्टेट ऑफ द रोड कशें आसा तें तुमी पळोवं येता. Here also you can check the state of this road over here, where the vehicle coming to from Margaon to EDC complex is left open over here. The drainage is left open. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. कोरोनाक सुमार 2 वर्सां जावन गेली तरी अजूनय भारतात दिसाक 2000 वयर कोरोनाच्यो केशी पळोवपाक मेळटा आनी 30 जाणांक मरण आयिल्ल्यान सेगीतपणान कोरोना महामारी देशभर पातळ्ळ्या. मजगती लसीकरणाचे मोहिमेन देशभर 190 कोटीचो आंकडो ओपला. एक वटेन कोविडाचेर नियंत्रण दवरपाक सरकाराक यश आयलां आसतना दुसरे वटेन मंकी पॉक्सान अधिकाऱ्यांक आतां एक नवें आव्हान दिलां. पळयात. भारतात आयज 2685 नवे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळे. तांच्या संसर्गाचो आंकडो 4.31 कोटी वयर पावला. जाल्यार एक्टीव केसी वाडून 16,308 जाल्यो. एक्टीव कोविड-19 केसलोडांत 24 वरां भितर 494 दुयेंती वाडले. मजगतीं दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 0.60% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 0.54% नोंद जालां. राज्यांत 100 एक्टीव केशींचो आंकडो हुपिल्ल्यान गोंयांत दुयेंती वाडिल्ल्याची नोंद जाल्या. दिसपट्ट्या केशींनी वाड जावन त्यो आतां 20चेर पावल्यात. आतां पर्यटनाचो हंगाम सुरू आशिल्ल्यान राज्यांत लोकांक बुस्टर डोस घेवपाचो उलो मारला. कोविडान 2 वर्सां आदीं संवसारभर खवदळ घातलो. आतांच खंय तरी संवसारभरांतले देश परत एक फावट आर्थीक उदरगतीचे दिकेन वाटचाल करता आसतना परत तांकां नव्या मंकी पॉक्सा आड झुजचें पडटा. 20 देशांनी 200 वयर दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती WHOन दिल्या. चडशा देशां वांगडा भारतानय सगळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवेश केंद्रांतल्यान ह्या दुयेंसांचेर आपली देखरेख वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. घरगुती सिलिंडराचे दर दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन निशेध उक्तायल्या. दर वाड केल्ल्यान आनी उतरां प्रमाण 3 फुकट सिलिंडर दिवंक नाशिल्ल्यान महिला काँग्रेस अध्यक्ष बिना नायकान पेट्रोल आनी इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान सरकाराक उजरावन काडल्या. इंधन आनी गॅस हांचे दर वाडत आसात. LPG सिलिंडराचे दर आतां सामान्य मनशाच्या आवाठा भायर गेल्यात. भाजपा सरकारान आपल्या वेंचणुकेच्या घोशणापत्रांत राज्यांतल्या दरेका घरांत 3 फुकट सिलिंडर दिवपाचें उतर दिल्लें. पूण उपरांत सरकारान सिलिंडर फकत उज्ज्वला येवजणे खाला आशिल्ल्यांकच उपलब्ध मेळटले अशें सांगलें. तांणी लोकांक फटयल्यात बिनाचो आरोप. इलेक्शनच्या मॅनिफेस्टोत त्यांनी म्हटलेले की आम्ही 3 गॅस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट एलिजिबल गोवन्साक दितले. हांव न कळो त्यांच्या मते एलिजिबल गोवन्स कोण आसा ते 3 फ्री ऑफ चार्ज गॅस सिलेंडर दिवपाचे आशिल्ले त्याचे तर नावच ना. परंतु जसे इलेक्शन सोंपतकीच इमिजिएटली ऑन 2 मार्च 2022 50 रुपयाने LPG गॅस सिलेंडर डोमेस्टिक गॅस सिलेंडरचे प्राइसेस वाढवली. तितल्यात समाधान जाऊ ना. 1 एप्रिलाक परत त्यांनी 50 रुपयाने LPG डोमेस्टिक गॅस सिलेंडरची प्राइस वाढवली. एप्रिलाक केले उगी रावले. परत 9 मे त्यांनी परत 50 रुपयानं रेट वाढवलो गॅस सिलेंडरचं. तितल्यात त्यांचं समाधान जाऊ ना. 10 दिवसांनी आणि 3.5 रुपयाने त्यांनी भाव वाढवले. आणि त्यांना लोकांना त्यांनी सांगितले की आम्ही 200 रुपये सबसिडी देता आणि गव्हर्नमेंटाच्या ह्याच्यावर व्हडलो ओझो येतलो फायनान्स ह्याच्यावर एक्सचेकर. पण तरी आम्ही सबसिडी दिता. तर कोणाक ही सबसिडी दिता 200 रुपयाची? ओनली फॉर दोज हू कम अंडर उजाला स्कीम. आता गोव्यात उजाला स्कीमचे लोक संपूर्ण देशात म्हणता. देशाचा आकडो सांगता तुमकां पहिले. आता देशात LPG गॅस सिलेंडर कन्झ्युमर्स आसा
29.80 crores. LPG domestic gas cylinderचे कंझ्युमर असा ते 29.80 crores. अंडर उजाला स्कीम कितल्या लोकांक फायदा मिळतलो? फक्त 9 crores लोकांक. बाकीच्या लोकांनी किती करपाचे? सगळेच अंडर उजाला येऊ शकना. मध्यम वर्गीयांनी किती करपाचे? फ्युएल प्राइसेस वाढवून एक्साइज ड्युटी थ्रू एक्साइज ड्युटी त्यांनी 47 lakh crores इतले जोडलेले असा. म्हजो प्रश्न तांकां गव्हर्नमेंट भाजप सरकाराक, मोदी स्पेशली प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अँड फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांकां आसा, तुम्ही इतले कोट्यान पैसे जोडत आसा थ्रू एक्साइज ड्युटी, थ्रू LPG. तुमच्या कडल्यान 2014 जी प्राइस ती सुद्धा दिवपा जायना. 2014 जेन्ना आमचे गव्हर्नमेंट काँग्रेसचे सरकार आशिल्ले तेन्ना 2014 पेट्रोलाचो भाव आशिल्लो 71 rupees 41 paise. डिझेलाचो भाव आशिल्लो 55 rupees 49 paise. क्रूड ऑयल तेन्ना आशिल्ले 105.71 paise. 2013 क्रूड ऑयलचो भाव आशिल्लो 108.56 108.56. Today what is the price of crude oil? It is just 100 rupees 0.3 paise. When the crude oil was so costly, the international market per barrel, it was counted in dollars per barrel. When it was so cheap at that time, why is it that when today it is $100 per barrel, why is it that they are ह्याचे भाव कित्याक ताणी वाडयलेले आसा पेट्रोलाचे आनी डिझेलाचे? हो आमकां प्रश्न बीजेपी गव्हर्नमेंट सरकाराक विचारपाचो दिसता. आज तुमकां ती आजची जी प्राइसेस आसा जेन्ना क्रूड ऑयल 100 rupees क्रूड ऑयल आसा तर तुमकां ती त्या पयलींच्या भावांनी कित्याक दिवपाक जायना? कॅन यू नॉट रोल बॅक द प्राइसेस ऑफ फ्युएल? एक फक्त पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाले की घरातली सगळी वस्तू इट इज लाईक अ विशस सर्कल, सगळे महाग जाता. आणि गरीब माणसांनी प्लस मिडियम क्लास वर्कर्स व्हॉट दे आर गोइंग टू डू विथ देअर स्मॉल इन्कम? 15,000 कोण 15,000 जोडता, कोण 20,000 जोडता. जर ह्याच्यातच तुमचे पैसे 5 आणि 10,000 गेले तर व्हॉट दे विल ईट, व्हॉट दे विल ड्रिंक, व्हॉट दे विल वेअर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. भाजपा खंयच्याय वेळार पंचायत वेंचणुकेक तोंड दिवपाक तयार आसा. आमच्या पक्षाच्या आदारान वेंचणुकेत देंविल्ले सगळे पॅनल जिखतले. गोंय राज्य भाजपा अध्यक्ष सदानंद तानावडेन विश्वास उक्तायला. भाजपा कार्यकर्ता बसकेत पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन कार्यकर्त्यांक प्रत्यक्ष परिस्थिती कितें आसा आनी वेंचणूक घडोवन हाडपाक कितें करूं येता तें स्पश्ट करून सांगलें. आरक्षणाची प्रक्रिया कायदेशीर रितीन पुराय जातली आनी मागीर मतदानाची तारीख जाहीर जातली अशें ताणें सांगलें. कारण भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा की निवडणूक जी आसा ही वेळेचेर जावं जाय. पण हे करता आसतना सुद्दां कोर्टाचो मान जो आसा, कोर्टाचें वर्डिक्ट जें आसा तेचोय सन्मान करपाक जाय. आनी तें करता आसतना एकाच कारण OBC रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा त्याचेर OBCचेर अन्याय जावपाक जायना ह्या मताचे आमी आसा. आनी ताका लागून सगळें करपाक लागून ते जे निर्णय कोर्टान दिल्लो आसा त्या निर्णयाक लागून जी सर्वे करपाक जाय ती सर्वे करतकच बेगीनच्या बेगीन हे निवडणुका गोंया भितर घेवचे अशा तरेचो ठराव त्या राजकीय ठरावा भितर आसा. पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात कारण चर्चा वेगवेगळ्यो आसतल्यान ताका लागून एकंदर कितें परिस्थिती आसा, कित्याक लागून ते डिले जाता हें सगळें ब्रिफींग जें आसा तें आमचे पंचायत मंत्री माविन बाब गुदिनो हांच्यांनी कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा. आमची भारतीय जनता पार्टीचें हें आसा की OBCचेर अन्याय जावपाक जायना आनी ताका लागून सगळ्यांक कारण जो वर्डिक्ट आसा की निवडणुका घेवं जाय जाल्यार ते घेता आसतना ते एक्चुअली जो सर्वे वगैरे जे करपाक जाय आमचे सुरवातीक OBC रिजर्वेशन आसत, ST रिजर्वेशन आसत गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकूच केल्लें आसा. त्यामुळे सगळें आसा. त्यामुळे तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की येणाऱ्या दिसांनी विशय जो आसा लिगली जें कितें आसा तो सगळो लिगली कंप्लीट केल्या नंतरच येणाऱ्या दिसा भितर केन्ना तरी निवडणूक डिक्लेअर जातली. 2024 वर्सा 324 परस चड जाग्यांनी भाजपा लोकसभा वेंचणूक जिखतली असो विस्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. मोपा विमानतळाचें उक्तावण 15 ऑगस्टाक खात्रीन जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान परतून सांगलें. आयकात. 2024 परत आमी निवडणुकेक वयता आनी तिसरे फावटी निवडणुकेक
केंद्रात निवडून हाडपा खातीर वयता म्हणजे जशें म्हटलें की अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 324 पार म्हणजे हांवें 324 इतक्याच खातीर म्हटलां इट इज द थर्ड टायम परत एकदा 24 सरकाराक वता आमी म्हणून 324 पार अब की बार 324 पार आणि निश्चितच रित्या आमी 324 पार माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल करतले हाजी खात्री आसा. येता त्या 15 ऑगस्टाक हांव परत एकदा रिपीट करता की हांवें 3 दिसां पयलीं रिव्ह्यू घेतला आसतना येता त्या 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचें उद्घाटन 100% जातलें हें आमी खात्रीनिशी सांगू शकता. आणि एकदा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचें उद्घाटन जाल्या उपरांत गोंयांतलो बदल तुमी पळयात. गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इट इज नॉट ओन्ली फॉर द टुरिस्ट बट इट इज एन कार्गो कॅरिंग इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. तितूंतल्यान कार्गोय कॅरी जातलो. त्या खातीर एके वाटेंतल्यान गतीशक्तीक आमी आमच्या एमपीटीक परत जॉईन करता आणि गतीशक्ती ह्या प्लॅनाच्या सकयल आमी एके वाटेंतल्यान मोपा एअरपोर्ट जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान एमपीटी पोर्ट तिसरे वाटेंतल्यान रेल्वे आणि रोड्स हाजी पुराय कनेक्टिविटी जी आसा ही गोंयांतली वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ठरतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राष्ट्रवादी बळिश्ट जायत चल्ल्या. पंचायत वेंचणुके बरोबरच जिल्लो पंचायत लोकसभा आणि विधानसभेच्यो सगळ्यो वेंचणुको राष्ट्रवादी लढटली. सगळ्या मतदारसंघांनी वेगीच राष्ट्रवादीचो वावर वाडिल्लो दिश्टी पडटलो. राष्ट्रवादीचो गोंय प्रभारी क्लायड क्रास्टोन सांगले. आयज राष्ट्रवादीन गोंय राष्ट्रवादीचो विस्तार जाहीर केलो. उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्षा पदा खातीर एडवोकेट शंकर फडते जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो अध्यक्ष म्हण एलोशियस डिसिल्वाचें नांव जाहीर केलें. हेर समितीचे वांगडी आनी ऑब्झर्वरांची वळेरी राष्ट्रवादीन जाहीर केली. आयकात क्लायड क्रास्टोचो हावेस. Today you can see with me, this is the NCP and we are only building from strength to strength, one brick at a time, and these are our strong soldiers that we all have here. All the ones sitting, the ones standing, these are our block presidents, our district presidents, our observers, and these are our soldiers who are going to build the party stronger every single day. So the next time I come, like as always, like I told you last time, and there are some friends of mine in the press who asked me some particular questions, this is my answer. This is our answer. This is the answer of Mr. Sharad Pawar and Mr. Praful Patel, that this is our NCP Goa team, and there are many more. Some of them who could not make it today. Some will come and join us more, and we are, like Mr. Avinash Bhosle said, we have announced 10 block presidents. There are 3 more that we are announcing today, and as days go by, we will put in place all 40 block presidents, taluka presidents. We've already got district presidents and observers. NCP is preparing itself, and like I promised, we are building a party. We are doing this. We are ready to contest all elections, starting from Panchayat, where we will give our representatives in Panchayat to the Zilla Parishad, councils, Vidhan Sabha, Lok Sabha. As and when we are ready and we think we can do it, we will contest all the possible elections in this state. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. राज्याच्या कांय वाठारांनी शुक्रारा रातचो बारीक पावस झडलो जाल्यार फोंडा आनी मडगांव सगळ्यात चड म्हटल्यार 2 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. राज्यात सध्या गोवात आशिल्ले तरी हवामान खात्यान आयज पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. राज्यात जुनाच्या 1 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास आसलो तरी जोगल्याक गडगडाची कसलीच शिटकावणी ना. पावस जरी पडलो तरी फुडल्या 4 ते 5 दिसांक तापमान थीर उरतले. चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी ना. 1 जून मेरेन पावस, चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक तापमान थीर. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.